प्रितीच्या बाबणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आयचें शुवर्तमान जावन आसा जुवाचो 14वा विसवोर वोड 1 ते 6 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 14 वर्सेस 1 to 6. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुमची काळजां उचांबोळ जावंक दिवनाका. देवाचेर विस्वास दवरा, तसोच म्हजेरूय दवर. म्हज्या बापाच्या घरांत रावन उसपूस अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वाद तयार करून वेता म्हूण तुमकां सांगतो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वाद तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी अशें थंय हांव आसां थंय तुमी आसतले आनी हांव वेतां ही वाट तुमी जाणा. तोमासान ताका म्हणलें, सोम्या, तूं खंय वेता तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातली हांव? जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बगर म्हजे वरवीं. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू आपल्या शिसां कडेन खुर्सार वेच्या आदीं त्या निमण्या दिसा तो उलयता आनी तो तांकां सांगूंक सोदता की आतां बाबा म्हजो वेळ पावला वचपाचो आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की तुमचीं काळजां उचांबळ जावंक दिवंक नाकात. कित्याक बाबणीनो, शीस एकदम दुखी बरी जाल्ले. कित्याक जेजून ताका सांगलें तो मरतलो म्हणून. जेजून सांगलें ताका की तो आतां परतून सर्गीच्या बाबा कडेन वेतलो म्हणून. आनी हें आयकोन जेजूचे शीस एकदम उचांबळीत जाल्ले. ते आतां दुखी बरीत जाल्ले. कित्याक ते जाणो आसले की आतां जेजू गेलो जाल्यार आतां कितें जातलें आमचें. तांणी आपलें सगळें काम सोडलेलें. ते थोडे आहले जे आहले ते खारवी आसले. आपलें काम सोडून जेजूच्या फाटल्यान आतां जेजूचे फाटलावदार जाल्ले. 3.5 वर्सां आतां जेजू बरोबर ते भोंवताले आनी आतां जेजू तांकां सांगता की तो वेतलो म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा तांकां की तुमी म्हाका पळयला आनी आतां तुमी सर्गीच्या बापाकूय पळयला. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार तोमास ताका म्हणटा, सोम्या, तूं खंय वता तें आमी नकलो तर वाट कशी जाणो जातले आमी. आनी जेजू ताका त्या वेळार म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा जेजूचे फाटलावदार, आमी भावार्थी म्हणटा, आमी खरेपणी सुभागी. कित्याक जेजू वरवीं आतां आमी वाट जाणो सर्गीच्या बाबा कडेन. देवा कडेन पावंक जाय जाल्यार आमकां जाय जेजू कडेन येवपाक. जेजूच्या आमोलीक रोगता वरवीं आमी नितळ जाता. आनी जो कोण, आयकत बरे भाशेन बाब भयणीनो, जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता, जो कोण जेजूच्या रोगता वरवीं नितळ जाता, आपली सगळीं पातकां धुवन काडटा जेजू आपल्या रोगता वरवीं. कित्याक जेजून खुर्सार आमचे पासत आमची सगळीं पातकां घेतल्यान पयलींच आमी ह्या संवसारान येवचे पयलीं ताणें आपले सगळे पातकाचें फारीकपण दिलां. ताणें आमचे कोश्ट भोगल्यात. ताणें आमची सगळी पिडाक रोग घेतला. ताणें आमचे शिराप घेतला, गरीबकाय घेतल्या, आमचें नाकारपण घेतलां, आमचे लॉस घेतल्या. आनी जे आमकां फावो जावंक जाय आसलें ते तो भोगला. आमची पातकां आयची, कालची, फाल्यांची सगळीं पातकां घेतल्या. म्हणून ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सर्वनान मानता, आमी ताचेर भावार्थ दवरता, आतां ताचें आमोलीक रोगत आमकां नितळ कोत्ता. आनी आतां जेजू आमची वाट जाता. जेजू आमकां सोत जाता. जेजू आमचें जिवीत जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू सोत, वाट आनी आमकां जिवीत जाता तेन्ना आमी सर्गीच्या बाबा कडेन आमी चलत वेता. आतां आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी भाव भयणीनो, देव आमकां सगळें जे जेजून घडलां तें आमकां फावो करता.
आनी एक दीस हें जिवीत जिवन एक दीस आमी स्वर्ग राज्यान आमी पावतले म्हणून आमकां हो भरवंसो आसा. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं, तर हें उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरया. ज्या लोकांक आजून पासून ही खबर ना, ही बरी खबर जेजूची, हें शिवर्तमान आजून शिवर्तमानाची सजमणी आजून ना, आमी तांकां वचून सांगुया. कित्याक भाव भयणीनो, वाट सोत आनी जिवीत फकत जेजू, कोणाकूच देवाशी वचूंक जायना बगर जेजू वरवीं. म्हणटच आयज जेन्ना आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी जेजूक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवया. कित्याक ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं आमी आतां देवाची भुरगीं जाल्या. आनी दुसरें म्हणल्यार आतां आमी देवाची भुरगीं जालां जाल्यार खरेपणी जेजू आमची वाट सोत आनी आमचें जिवीत जालां जाल्यार ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवपाक वावरुया. ही बरी खबर हाका बरी खबर म्हणटा शिवर्तमान. आनी हें शिवर्तमान आमी दुसऱ्यांक परगट करपाक आयज सुरवात करया. म्हणटच भाव भयणीनो, हें आमी करतना आमी कितें करता, आमी तांकां दाखयता आमच्या जिविता वरवीं, आमच्या परगटणी वरवीं की जेजू जावन आसा सोत, जेजू जावन आसा वाट, आनी जेजू जावन आसा जिवीत. आनी जेन्ना ती आतां देवाचें उतर आयकतात आनी जेजूक आपलो सोमी दिव आनी सरमंडळ म्हूण मानतात, ती आतां जेजूचे पाटलावदार जातात. तांकां आतां देव देवाची भुरगीं आपली भुरगीं म्हूण मानता. आनी सगळें जें देवाचें बरें आहा तें शांती मोग आनी सगळें जें जेजून घडलां तांकांय फावो जाता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खेरीत भाशेन देवाक आर्गां वाखाणणी दिनवास दिवया आनी ताचें उतर परगट करपाक, दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.